not getting water. We are connecting here. Who is not getting water? Island Villa. आवाज येना. Island Villa, they are not getting water. We are connecting from 200 to Garnet. सर हे परमनंट सोल्युशन तुम्ही जे किती करता ते उदकाचो परमनंट सोल्युशन किती प्रॉब्लेम आसत. But at least they are not regularly they are doing contact. No, I like to share over here. Last time issue झालो आणि पब्लिक सारखी बोलवली असेल रस्त्यार. आता वो आता किती आहे? परमनंट वो सॉर्ट आउट करता ते करायचं घेऊ. मास्क करतो तो आवाज येणार. उदीक मेळना न्हू ताका लागून ते कनेक्शन दिलें. उदक मेळना म्हणून कितले दीस जाले उदक मेळना. 5 years. अरे तू कन्फर्म कर उदीक कितके दीस जाले मेळना. तर आमचे उदक टांगे आता उदक they are getting very late. We are putting the fee. So why the shortage is that? कमी मेळटा ते रेग्युलर करपा लागून हे करता. कितें का दिसत? रिजन कितें सर शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज म्हणजे लोकांची आतां वस्ती वाडत वयता त्या प्रमाणे ते कमी जाता न्हू आसा ते एक्झिस्टींग. 5 वर्सां ना म्हणटात 5 वर्सां जाली एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका त्या व्हेरीफाय करून सांगता. मागे कधी जाता सर हो? You asked me, no? I'm on behalf of the ओनर्स ऑफ आयलँड विला. we are the owners of Island Villa. I'm the secretary, and we are suffering for the past 5 years. And because we are not getting water, every day the tankers are coming. The tankers are coming. Almost 10 to 15 tankers are coming every day. So much so that most of the people are falling sick. During this COVID time also it is falling. We have gone through a very bad phase. So we have asked the government to do something for us, and they are giving us another connection, a T connection from the 8-inch pipeline. And with the tanker water, the amount of people that are falling sick is unbelievable. And a lot of the people here are senior citizens. I'm a senior citizen, I'm 81, and I've got to drink this turbid water, which I get from a filter, and I've got to boil again and I have it. And still it is not clear. If water is one of the most essential things of life is not given, what can we do? What is the essential things that a citizen want? Water, electricity, and road. And we are asking only for water, because we have got quite good road and the electricity problem has been solved. So we request the authorities to give us the connection and let us have at least some amount of water to solve our problems. Another thing is that they are going to solve our problems by having a permanent connection. A permanent connection which will take another 2 to 3 months. Till then, they are taking a T-joint from that 8-inch pipeline and giving us the connection. Any of us want to talk? So anytime you have given a complaint for the सर आम्ही हांगा सकयल अनिता सुर्लकर आम्ही हांगा सकयलूच रावता सर आमकां 4 वर्सां जालीं उदक ना एका थेंब्याक आमी सर वळटा आतां तेंच्यांनी पायपलायन घातल्या म्हणून टँकर उदक हे पायप घालूंक ना तेंच्यानी खणून दवरला पूण पायप घालूंक ना आमी सर सगळीं व्हडले व्हडले लोक सगळे सांगता आमी गरिबांक कोणाक सांगपाचें आनी ही पायपलायन आहा न्हू ती सगळ्यांची स्पेशल हायलँडूच कित्याक आमकांय गरिबांक उदक जाय आमी 4 वर्सां जालीं सफर करता एक बॅरल मेळ्ळें जाल्यार आमकां दिसानसून आमी कितले त्रास काडटा आमकां खबर ना सगळीं बायलां येयल्या इथे आमची ह्या एका स्पेशल लायनी सीएम घालता आमकां कित्याक घालिना आमकांय घालपाचें न्हू. It's not a special line. We are due for that line. It is not a special line. It is due for the line. आमकांय बी उदक जाय हे पब्लीक सगळ्यांच्या लोकांच्या एका पायपलायन जॉईन करूं नाका कित्याक जाल्यार तांकां उदक वयता आमकां उदक मेळचें ना आमी कितें करपाचें आमी मनशात न्हू आमी ह्या वाठारांतले आमी पयलींचे लोक आमकां उदक कित्याक मेळपाचें ना गांवकारांक आमकांय उदक जाय आमी झगडटा 4 वर्सां जालीं आमकां 4 वर्सां जालीं सगळे बायलांक विचारी And there is tankers issues all over the area. My name is Dr. Priti. The tanker water that comes in here is not just turbid. There is dust, there's particles. You can see anything and everything. The amount of infection in the area is horrible. The number of people who are coming in with acute GE and diarrhea, vomiting is crazy. We are just getting tanker water in the whole area. This issue is not related to just Highland Villas. It's related to the whole area. And what we are standing here today is not just for Highland Villas. It's for everyone. And this is important. We have senior citizens here, residents here who are here since every time. Small kids who grow up in this water face more issues than we will. As
adults, I might not face as त्यांका many पैसे problems as त्यांच्याकडे kids पैसे do. हा टँकर हाडपा आमच्याकडे ना तरी सुद्धा आम्ही सफर जाता न्हू आमकांय करूंक जाय न्हू. Everyone should get त्यांका water. स्पेशल लाईन घालून दिता सीएम आमच्या कित्याक घालूंक दिना आमकांय कनेक्ट कर म्हणून सांग. आणि पब्लीक एका लायनीक तर सगळ्यांच्या लायनीक तर त्यांका स्पेशल लाईन घालून आम्ही कितें करपाचें आम्ही खंय वचपाचें आमकां 4 वर्सां And that is why we are, everyone should get water. Water is the basic necessity of the human being. We are paying all the taxes. 4 वर्ष writing to the government. Why they are not having water? 4 वर्सां जाली सगळे बारीक लोक आसा न्हू तांकां उदक मेळाच ना. 2-2 दिसांनी टँकरान टाकयेन तुमकां भरता पे उदक. करपाक जाता आमकां पे करपाक जायना. आणि हे सगळे आता ह्या लोकांक आसा न्हू ते न्यू दिवंक न्ही कनेक्शन. इतल्या लोकांक आख्ख्या गांवच्या इतली वर्सां जाली तांकां त्रास जाता. 2-2 दिसांनी तांकां टँकर थंय रावचे पडटा. आणि एक दीस तो घरान उदक ना जाल्यार कितें त्रास जाता. इतले सारके कपडे हे सगळे ती सगळ्यांक लायन न्हू. तुमकां तर स्पेशल दिली आमची पहिले तुमकां उदक वयतलें आनी आमकां लास्टाक उदकूच वयचें ना. पहिले सगळें तुमकां उदक वयतलें. तशी ना, the T9. The T9. तुमची व्यवस्था करता न्हू जाल्यार सगळ्या जनतेची व्यवस्था करपाची. तुमचीच कित्याक व्यवस्था करपाची? सगळ्यांची व्यवस्था करता आमी. तुमचे लोक स्पेशल तुम्ही सांगता आमची व्यवस्था करची. There is no special line that we आमकां उदक येणार आहे. तुम्ही आमचे सरपंच तुमच्या आजी सगळी करता. पळय आमी तांकां उदीक दिवं नाका अशें म्हणिना. तांकां आमच्या आमदारान सांगलेलें की तेंचे कडेन मिटींग जाल्लेली एई कडेन. तांकां सांगलेली सेपरेट पायपलायन व्हडली ओडा तेंच्या खातीर आयलँड विलास खातीर. आमी तांकां हे विरोध करिना. फक्त कितें आहा सपोज जर आतां जर तांकां जर कनेक्शन दिलें जे आमकां विद्यानगर बाकीचे जे पोरवरचे एरिया आसा थंय तर उदीक येवचें ना. ते उणे उणे 200 ते 300 फॅमिली आसा. आमी तेंच्या अगेन्स्ट ना. आमी म्हणटा कितें गव्हर्मेंटानूय सांगलां की प्रत्येक जाणां उदीक मेळपाक जाय. जाल्यार 4-5 वर्सां जाली उदीकूच ना. जाल्यार हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमी टी लायन ओडटा पळय न्हू तेन्ना बाकीचे उदकाचो बी अरेंजमेंट करा जी सगळ्यांक पावो. की बाबा हांकांच उदीक दिवन बाकीच्यांक उदीक ना जाल्यार परतून बोबो जातल्यो. तेज्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता की बेगीनच्या बेगीन पायपलायन ओडची आनी तेजो इशू सॉर्ट आउट करचो. आनी प्रत्येकाचो इशू सॉर्ट आउट करचो. उणे उणे आमची जी बायलां हांगा येयल्या 4 वर्सां जाली जे येयल्या तांकांय उदीक ना. तेंचो इशू सॉर्ट आउट करा. हांव म्हणटा कितें उदीक सगळ्यांक जाय न्हू. तेजो इशू सॉर्ट आउट करा. आमी सांगिना की बाबा तांकां उदीक नाका म्हणून. उणे उणे 70 कितें बंगले आसा. आतां ती म्हणटा 4-4, 5-5 वर्सां जाली जाल्यार आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन तांकां सांगलेलें की बाबा ते पायपलायन ओडा म्हणून. ती अजून कित्याक सांगना. सरपंच स्कीम काढलेली हर घर जल हर घर. ती सगळी फ्लॉप जाल्लेली आसा पत्रांव. ती स्किमी बी सगळी फ्लॉप. आमच्याकडे सगळी नळ आसा, हर घर पण जल उदकूच येयना. आता काय नळ मेळना. बेश्टे सुके आता आहा. 4-4, 5-5 वर्सां जाली. जेन्ना इलेक्शन येता ना तेन्नाच येता त्यो काणयो. म्हणजे हांव कितें म्हणटा ग्रासरूट लेवलाचेर काम करा आनी ताचो इशू लोकांचो सॉर्ट आउट करा. आयज उदीक सारकें एसेन्शियल आसा. आतां रोड आनी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आमच्या आमदारान बरें काम करून तो इशू सॉर्ट आउट केलो. आनी आतां आमचो आमदार प्रत्येक फावटी हेंचे कडेन मिटींग घेता इंजिनियरा कडेन. आयज त्या बोरकारा कडेन उलोवपाक तोंड सुद्दां ना. तो ताका विचारलें की बाबा उदीक खंयच्यान येतलें काय म्हणून. ते तेचे कडेन आन्सर ना. हे अशें कशें जातलें. आमी म्हणिना की तांकां ओडू नाका म्हणून. ओडा म्हणजे उदीक खंयच्यान येतलें पायपलायन तेजे पयलीं इशू सॉर्ट आउट करा न्हू. कोण रिस्पॉन्सिबल याच्या खातीर आता कोणाक रिस्पॉन्सिबल कोण एमएलएन कितक्यो मिटिंग्यो घेवपाच्यो तेंचे कडेन. आतां उणे उणे म्हाका दिसता तांकां सांगल्यारूच म्हाका दिसता 1 वर्स मायज जालें की बाबा स्पेशल पायपलायन ओडा म्हणून. तेंच्यांनी अजून पासून ओडूंक ना. आतां रिस्पॉन्सिबल ही ऑथॉरिटी आसा न्हू PWDची. आतां ते कित्या खातीर ओडिना कितें तांकांच विचारपाची गरज आसा तुमकां आतां. So the whole constituency doesn't get water. Who's responsible and who's suffering? Everyone over here, not just us, everyone. You people have approached the PWD office. You people have approached the PWD office. It may be उदका खातीर politics. आसतलेच न्हू पॉलिटिक्स. नाल्यार कित्या खातीर कितें आतां Everyone. आतां कितें जालें आतां We are asking water for people here, not for Highland. आतां कितें आसा आतां आमचो गव्हर्मेंटाक आमच्या आमदाराचो सपोर्ट ना न्हू. म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा की बाबा लोकां खातीर तरी ते उदकाचे दिवची आनी तुमची पॉलिटिक्स फाटीं दवरची. कित्याक लोकांक आयज उदकाची गरज आसा. असली पॉलिटिक्स खेळो नाका अशें मागता हांव. So we urge the government
to give us a separate pipeline so that we will not have the water problem. Because we are having, not only us, we are having 74 bungalows in Highland Villas. Not just And Highland, not the whole Highland, area. The whole area There is no suffering. water. And water is the basic necessity. For We all need everyone. water. It's not just With Highland. the tanker water, we Sagre are going exile. to fall sick. We are having no pollution. We are not opposing, sir. We are not opposing. Trees, the environment is green and clean here. There is no pollution at all. But how about the water? Now, engineer is telling us go to the MLA. MLA is saying go to the engineer. This issue needs to be resolved now. Both the authorities are right here. Chief engineer is here and our local MLA is here. He's been MLA of this area not 5 years, more than 5 years. But our water problem is going on for 5 years. Please ask both of them. What is the resolution? Secondly, What is the our resolution? resident had approached the CM also. CM sir is also knowing about this. We need some solution. For some time we were go back, that means it is possible to get water. Yes. Now why the water is stopped suddenly for 1 hour, whatever? Just because we are having water for the whole tanker 600 rupees. So there is a possibility that water was coming for us, not that it was not coming. Please ask our authorities what can be done. They have to ask the authorities how you are going to resolve it. What do you like to say? दोन्ही कडून चालू आहे हायलँड रेसिडेंट वॉटर ना you should be blamed The now. biggest grievance is that the department is not resolving the issue. We are asking for the issue to be resolved. वर्षभर झालें हायलँडच्या लोकांकडे मिटींग घेवन जाली तांकां सेपरेट पायपलायन ओड म्हणून सांगलें हातून सोल्युशन आनी ना कित्याक आमकां उदक हांगा अर्दवर ते पावणवर ओडप जाता बारीक बारीक लोकांक जें उदक येता तें उदक सद्याक बंद जालां आमी मार्च म्हयन्यान आतां पावता एप्रील मे यू विल स्टील हॅव वॉटर रिड्युसींग 21 MLD आमचे मिनिमम रिक्वायरमेंट आसा 16 MLD येताले आज 13 MLD येता वी आर शॉर्टफॉल ऑफ 3 MLD when your existing areas infrastructure you cannot switch it off and switch some other area more you need to be clear as a department and you need to give water to the residents Highlandak 4-5 वर्सां जाली त्रास आसा आमच्या ह्या आर आस्किंग देम सिम्पली हायलँडचे येयल्ले लोक तुका सीएमाक मेळ्ळे आनी सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिलें टीम मार म्हणून सो हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियर एकूच विचारला टीम म्हणून तूं उदक खंयचें दिता की देर नो वॉटर लेफ्ट एंड वी आर कमिंग इन द मंथ्स ऑफ एप्रील मे So now he says he is going to close some plateau area and give this area water. The plateau bomb marpak shuru kartale. I am asking that you increase the water flow, give a separate pipeline for Highland, which is due for the last 7 months, which we are talking for. PWD has not even acted on paper. So PWD चे हे दोन्ही इंजिनियर घरा वचून मोबाईल बंद करून दितात. टीम काम करना. आज काम करपाक दादागिरी केल्ल्या भशेन आज पुलिसाची बॅटेलियन फूल हाडल्या आणि पुलीस दवरल्या. Police are more than the people. Where is the problem to be solved? And now I have been told that they were assuming law and order. What law and order? We need water to be here. Let water come here. They are not answering the water thing. They are just doing somebody has told them to do. They are doing it. This is not going to be a solution. So I have come. I'm staying here for the last 1 hour. I'm stood here asking the executive engineer that explain to us that how he is going to channelize the water requirement instead of not giving it. We need to see what needs to be done. ताजेर क्लियर आसा की उदक दिवचें पडटलें पायपलायन फक्त वारें न्हय ताजे खातीर आज हांगा आमी जे आयले वी नीड अ सोल्युशन फ्रॉम द एक्झिक्युटीव इंजिनियर टू नो हाऊ इज गोइंग टू गिव द वॉटर टू अस रादर दॅन ओनली द एअर इवन अजून दाखवून दिसता की गांवकारांची आणि मदीं आणि हायलँडाची भितर झगडी जावपाची चान्सीस आसा म्हणजे उदका ना झगडी करता डिपार्टमेंट तयार डिपार्टमेंटान क्लियर सांगचें की बाबा उदक खंयच्यान दितलें आनी कशें दितलें तें टॉपीक सोंपता डिपार्टमेंट समज सांगना उदक खंयच्यान दितलें तें आनी आज तें कनेक्शन मारून वता उदक खंयच्यान दितलें उदकूच ना दिवपा तर उदक दितलें खंयच्यान सो वॉट दे हॅव डन टुडे इज लिसनिंग टू वन सायड ऑफ द स्टोरी and taking actions from the chief minister, they have acted. And this is not going to resolve any problem. This is only going to add to the problems of the people of Porvorim as far as water is concerned. They are planned kaith na, unplanned chalna. And E hanga asa, E asa, they are not able to resolve by telling how they are going to give the water. So we have called them here to tell us how is going to give water in the pipeline, for which the
pipeline is late. We asked for Island, we had asked for an exclusive separate pipeline, which needed to be imposed. It's not done anything. They should have by now laid that pipeline. So political intervention आहे तुमका दिसतं. It's not. It's the capability of the engineer concerned who is in charge of Porvorim to understand and resolve the issue. It is the responsibility of PWD to equate the shortfalls and ensure that water is given. हांगा कशें जालां की काम करप ना कोणें फोन मारलो जाल्यार थंयच्या हांगाचे काडले थंय लायले ती पायप काडली हांगा सकयली आतां सकयले समज सीएमा कडेन गेले तो सकयल वतलो आनी एक टीम मारतलो उदक खंय रे each one has a water problem and water problem is a basic necessity. We are also clear, but today what we are doing is just making things look as if we are delivering something. The department is not delivering. The department is failing to deliver. Rather, they are only doing lipstick service to show they are doing something. I am sure this thing is not a solution. We need a separate pipeline, and that pipeline should be connected so all the area, not only Highland, everybody gets equated water. It cannot be water somewhere, water nowhere. ते जावंक शकना. आयच्या परिस्थितीन जे आज केला ते सरकारान रॉंग केल्लें आसा आनी ई आर एक्टिंग ऑन द whims and fancies of the government, not knowing what they have to give in the pipeline. So CM has last time assurance कि हर घर जल करेगा. What do you like to say? Har Ghar Nal, no jal. Okay. It continues. एक मिनिट